इस्रायल प्रजा बाबिलोनियंत असल्या गुणांतली भायर येतच तांणी जेरुसलेमांत येवन नवें मंदीर बांदलें. पूण हें नवें मंदीर सोलोमन राजान बांदल्या मंदिरा तितलें व्हड नासलें आनी तितलें सोबीतूय नासलें. आनी जाणी तें पयलें मंदीर पळयलां, आतां तांकां दुसरें मंदीर पळोवन मातशी खंत भोगली आसतली. बाबा आमचें आदलें मंदीर कितलें बरें आसलें, कितलें व्हड आसलें, सोबीत आसलें. हें आसा पूण तितलें ना अशें तांकां दिसलें आसत. आनी ह्या वेळार सर्वेस्पर देव आगेव प्रवाद्याक धाडटा आनी आपले परजेक सांगता, हांव ह्या मंदिरांत आतां वस्ती करतलो आनी तें मंदीर म्हजे महिमेन भरतलें. इगोर्ज केदी व्हडली आसा, सोबीत आसा वा ना, ताचेर आदारून कांयच ना. बाबा ती इगर्ज जावं तें कोपेल बिसायबान आशिर्वाद घाला वय, तें पवित्र केलां वय तर पवित्र केलां. जर थंय मीस पेटयतात तो जागो पवित्र जालो, थंय देवाचें आसनें आसा. हें आमी समजून घेवंक जाय. आनी देवाचें आसनें फकत इगर्जेंतूच मात्र न्हय, आमचें सगळें आसा. कित्याक आमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर अशें सांत पावलो कोरिंथकारांक उगडास करून सांगता. हें आमी विसरूंक फावना. आमी दर एकली पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी हें आमी समजून घेतल्यार आमी आमची कूड सांबाळटा आनी दुसऱ्यांच्या कुडीकूय मान दिता. कित्याक जशें आमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर तशें हेर सयत पवित्र आत्म्याचें मंदीर तें बश्टावंक जायना, तें मेळ्ळें करूंक जायना. आयच्या दुसऱ्या वाचपान जेजू आपल्या शिसांक एक प्रश्न विचारता. म्हजे विशीं लोक कितें म्हणटा? आतां जेजून हो प्रश्न कित्याक विचारलो? ताका जाय आसलें काय लोक म्हजे विशीं बरें उलयता वायट उलयता? ना, जेजूक तें पडून गेल्लें ना. पूण तो विचारता इतल्याकूच आतां तो जाणा आपणाक मागीर जेरुसलेमाक वयचें पडटलें, थंय आपणें खुर्सार मरचें पडटलें. पूण ताचे आदीं ह्या म्हज्या शिसांक हांवें विचून काडल्यात, तांकां हांव कोण हाची सारकी म्हायती आसा काय? हांव कित्याक ह्या संवसारांत आयलां हें तें जाणात काय? हें ताका समजून घेवंक जाय आसलें. देखून तो तांकां हो प्रश्न विचारता. आनी ते म्हणटात, कोण म्हणटा जुआन बाप्तिस्त, कोण म्हणटा एलिजिया आनी कोण म्हणटात आदलो एकटो प्रवादी परत्यान आयला. पूण जेजू तांकां दुसरो एक प्रश्न विचारता आनी हो दुसरो प्रश्न चड म्हत्वाचो. तुमी म्हाका कोण म्हूण म्हणटात? आनी तेन्ना पेद्रू फुडाकार घेवन म्हणटा, तूं क्रिस्त. क्रिस्त म्हणल्यार माखलेलो, तेलायल्लो. आनी जेजू म्हणटा, हें आतां तुमी कोणाकूच सांगू नाकात, तुमचे भितरूच दवरात. कित्याक हांवें कश्ट मरण सोंसूंक जाय, मरूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा आपूण जिवंत जातलो हें जेजून सांगलें. पूण हें ताच्या शिसांक कांय समजलें ना. कित्याक तांचे मतीन कितें आसलें, जेजू आतां जेरुसलेमाक वेतलो आनी रोमाकारांक तांचे पदवे वयलो काडटलो आनी तो राजा जातलो आनी ताचे राजवटकेंत आमकां जागो मेळटलो, मंत्री कशें. असलें कितें त्या आपोस्तलांचें चिंतप आसलें. आनी हें चिंतप खोडून काडूंक जेजू तांकां आदी फुडेंच शिटकावणी दिता. तर जी शिटकावणी जेजून आपल्या शिसांक दिली ती आमकांय लागू जाता. आमी क्रिस्तांव, आमकां पदवी मान लागना आनी आमी पदवी आनी मानाक चिटकून रावूं न्हय. ती संवसारी चाल. आमी कोण? आमी
जेजूचे सेवक चाकर आनी आमी ताचे मिसांव फुडें व्हरूंक आसा. देखून ह्या मिसा वेळार आमी जेजूचे मिसांव आमच्या जिवितांतल्यान फुडें व्हरूंक कृपा आनी आदार मागुया.